सुरवातेक गीत घेऊया A13 पेज 6 A13. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या गोंय दामावच्या मांदोन प्रांतांत लौकिकाच्या मुणयारीपणा खातीर भेटयलो आयतार. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां पवित्र सभेन भितर काडून जेजूच्या प्रवादीक यादनिकी आनी रायपणांत वांटो मेळ्ळा. आनी जें कितें जेजून सोडवणेचो वावर सुरू केलोलो हो संपूर्ण आयकपावंक आमकांय तातूंत वांटो दिल्लो आसा. म्हणटच दर एकल्याचे आमचे लौकिकांचे आपोवणें व्हडतें. देवान आमकां हें आपोवणें दिवन आमच्या बेसाक सोंपता ते भाशेन ह्या सोडवणेच्या वावरांत आमी हातबोट घालूंक देव आमकां आमंत्रण करता. आनी तरेकवार भासांनी आमी हें आमंत्रण स्विकार करता. एक भाशेन कांय संस्थांक जॉयन जावन हेजो आमी उगडास करता. भगवान विशेंत पॉल हाच्या संस्थेन वावुरतल्यांचो आनी हेच भाशेन आनिकूय जायते संस्थां वरवीं ओकूद आपल्याच एक एकल्याच्या जिवितांतल्यान हो वावर सुपूर्ण आयकपावंक आमी आमचे हात बोट घालता. हेच करीत भाशेन लौकिकाचें आपोवणें स्विकारून भगवान विशेंद्र पॉल हाचे संस्थेन वावुरतल्यांक आदार आनी कृपा मागुया. बरो वावर ती करता तेन्ना गरिबां सगळें उदारपण दाखयता तेन्ना आपल्या जिविताचे त्याग करून दुसऱ्यांक पावता तेन्ना एक बरी देख दर एकल्याक आमकां. हें आमी मनांत हाडून इमिसाची भेटेंत आमी वांटो घेवया. आमी मागता आंजेलो पिंटो आपलो वाडदीस मनयता, तशेंच रोजेंडो रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस मनयता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आनी मिसाची भेटेक फावो त्या मनान तयार करूंक जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वया देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या संवसारांत सांगता, मोलाची तरांनुसार वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातकां भाग्यो सदांच अपवाद मेळ्ळी. सगळ्यांक धन्यवाद आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना म्हाका सर देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. मोहिमा देवाक हो सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया स्वर्गपुत्रा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या दोन वैभवाक आसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुज्यो गणीत पदवी भोव कोन्न पातक्याची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सुद्दां कोनवाळेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान ओतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सोर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वो तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातकां करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपली पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समोर सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सांडून ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारू. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तरणे पिरायेच्या पातकाचो उगडास दवरूं नाका. बगर माई मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वायट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. भाग्योत पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप.
भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखलता जाल्यार आनी अपुरबाय आनी कोणवालाय तुमकां उर्बेन दिता जाल्यार एक चिंतनाची एका मोगाची एकूच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन आमकां सारको दादोशी करता. मोन दवरूं नाका, सुखी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतीपणांत दुसरी तुमच्या व्हरती म्हणून समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाका, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमचे भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सोयबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन तें वोन ओदीक तोखालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत, संवसारांत आनी पातालांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोचणीक परगटचें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. Soy, 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 salves fora. Soy, 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 salves fora. Soy, salves fora. Soy, salves fora. Soy, salves fora. सोबी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy, 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 salves fora. Soy, 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 salves fora. Soy, salves fora. Soy, salves fora. Soy, salves fora. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. Tuci soveasu. Matewa pormणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuca sovia. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्याच वर्शी येवन म्हळें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यांत आज वावर कर. पूण पुतान म्हळें, ना, वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्याच वर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची कशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जुवांव
प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सरी आयलो आनी तुमी ताका स्वत मानूंक ना, पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका स्वत मानलो. तें पळोवन तरी ताका स्वत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदललें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakali duka Krista. मुगाळ बाबा भयणीनो, आमी कोचेरीन तर कामाक वेतना अमको वेळ आमकां भितर सरचो आसा आनी त्या वेळार आमी पावना जाल्यार आमी चूक करता. घडये आमचो पगार कातरता. हो समजुया एक ट्रॅफीक रूल आमी पाळूंक ना. पुलीस थालावन दिता कित्याक तो गिल्टी म्हणटा. हो कोणाकूय जिवेशी मारलो जाल्यार ताका तो गिल्टी म्हणून ताका पनिशमेंट दिता. पूण हो पनिशमेंट दिता पळय तो त्या मनशाक दिता, ताच्या घोराब्याक सगल्या वांगड्यांक दिना. पूण आदल्या काळार अशें नासलें. एक कायदो आसलो, द लॉ ऑफ कलेक्टीव गिल्ट. म्हणल्यार एकल्यान चूक केली, आख्खे फामिलीक हो पनिशमेंट आसलो. आनी हो म्हणल्यार त्या काळार एन्शंट टायम्स आमी म्हणूं येता, अब्रामाच्या काळार एक फामील एकसुरी रावूंक तितलें सोंपें न्हय आसलें. आनी हाका लागून फामिलीच्या वांगडी एकूच फामील न्हय, पूण जायत्यो फामिली एकठांय रावताल्यो, कित्याक तांच्यांनी कुशीन कुशीन अशी सर्वायव जावंक जायनासलें, कित्याक कसल्यो कसल्यो कॅलॅमिटीज जाताल्यो. हाका लागून ह्यो जायत्यो फामिली एकठांय येवन एक क्लॅन म्हणून एक पंगड कसो जायत्यो फामिलीचो एकठांय जातालो. आमी जाणा अब्राम फुडारी आसलो असल्या क्लॅनाचो, असल्या जोम्याचो, जंय जायत्यो फामिली आसल्यो. आनी थंय तांचे मदें हो कायदो आसलो, कोणेंय तर एकल्यान चूक केली जाल्यार न्हय फकत त्या मनशाक पूण आख्खे फामिलीक सजा पडटाली. कांय फावटी एकूच फामिलीक न्हय, पूण त्या क्लॅनान आसलेल्या सगल्या फामिलीक एके भाशेन सजा पडटाली. एकल्यान तर दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, दुसऱ्या क्लॅनांतल्या मनशाक, न्हयच फकत त्या मनशाक पनिशमेंट, कांय फावटी जिवेशी मारल्या त्या क्लॅनांतलो आख्खो जोमो एक फावटी न्हयच फकत त्या मनशाक, ताचे फामिलीक, पूण आख्खो क्लॅनूच काबार करताले. आनी आमी पळयता सुटकेच्या पुस्तकान देवूय हे तांचें मानून घेता म्हणून पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. एकल्या मनशाचे लागून सगल्यांक कास्त पडटली. एक्झोडस 24 हांगासर आमकां मेळटा सुटकेच्या पुस्तकान. कांय जाण मनीस देखीक करून आयज काल आमी हिलिंगाक वेता तेन्ना थोडे जाण म्हणटा हें पवित्र पुस्तकान आसा न्हय, पांय मांयक लागून भुरग्यांनी भोगूंक जाय न्हय, वो भुरगीं भोगता जाल्यार तांच्या एन्सेस्टरांनी केलां ताका लागून न्हय, असलें धोरण धरून रावलेलें आसा. कित्याक पवित्र पुस्तकान मेवता न्हय अशें म्हणटा. पूण रोखडोच दुसरो वर्स एक्झोडस 25 देव काकलूतवंत, आयज आमी जबाब म्हणटा तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. देव काकलूतवंत म्हण मेळटा जाल्यार कित्याक देव ही सिस्टम तांची ताका एप्रुवल कसो दिता. देवाक दाखोवंक जाय आसलें न्हय तो तेंची सिस्टम एप्रूव करता, पूण पातोक ती कोत्ता पळय तें सारकें ना म्हणून देव तातूंत सांगूंक सोदता. हें पातोक तुमी करता ताचेर हांव विकोटाय धरता, मन तुमचें बदलात म्हणून. उपरांत आमी जाणा बाबडीलो तितलेंच न्हय, आनिकूय जायतीं पुस्तकां पवित्र पुस्तकान उदाहरणां आसा जीं देव सांगता. आनी आयज आमी एजिकेल प्रवादी उलयता तातूंत आयकलां. देव सांगता की बरो मनीस बरें सोडीत आनी वायट करूंक लागत जाल्यार तो मरतलो म्हणून.
ताच्या फामिलीच्या पातकांक लागून न्हय, ताच्या वायटाक लागून. वो वायट मनीस आपलें वायट जिवीत सोडून बरें करीत जाल्यार तो जिवो उरतलो म्हणून. ताच्या बरेपणाक लागून, ताच्या फामिलीच्या बरेपणाक लागून तो बरो उरतलो अशें न्हय. पूण दर एकल्याची गतीक लागून मनीस संस्था म्हण देव दाखयता. हें सांगूंक कित्याक पावलां? कित्याक जी देव तांणी हो कायदो आपणाच्या धर्मान ओडून हाडलेलो आनी कितेंय तर जालें तांच्या जिवितान ते एके भशेन आपले फामिलीक ब्लेम करताले. आदीं जालां, देव आमकां कास लायता, आमचे कास्तीक लागून आमी भोगिना, देव असलो कास लावपी अशें ते शिकयताले आनी अशें ते समजताले. पूण जेजू तांकां दाखयता ही निबांग येयनाकात म्हणून. निबांग घेवन तुमचें जिवीत सारिनाकात. आनी तेन्ना जेजू तांकां हें शिकोवन दिताना हें केन्ना घडलें आयची खबर. जेजू सांगता ती खबर केन्ना घडली. जेन्ना जेजू जेरुसलेमांत आयलो तेन्ना ताणें पळयलें थंय देव मंदिरांत, आमी जाणा तें देव मंदिरांत वेपारी विकताले पळय ते वेपार. आनी वेपार विकताले तेन्ना तांचे कशे भशेन धंदो करताले ते. भायर एक तर दुडू आसा जाल्यार देव मंदिरांत उमकेच दुडू तांची करन्सी चेंज करूंक जाय आसली तेन्ना ताचेर कमिशन मारून ते हो धंदो करताले देव मंदिरांत. वो पारवे असले भेटोवंक जाय जाल्यार भायले हाडूंक जायनासले, देव मंदिरांत विकता तेच येवंक जाय आसले, म्हारग विकताले. ही सिस्टम जेजूक बरी मानना, ताका लागून तो तांकां धांवडायता. तेन्ना अधिकारांक जे कमिशन मेवताले ते जेजूक विचारता तूं खंयचे पदवेन करता. आनी जेजू तांकां परत प्रश्न करता, जॉन बाप्टिस्ट तो कोणाचे पदवेन करतालो पळय तो. तांकांय तो घुस्पायता, कित्याक लोक जॉन बाप्टिस्टाक मानतालो हें मानिनासले. लोकांक भिवन ते म्हणटा आमकां खबर ना तो खंयचे पदवेन करता तो. तशें जाल्यार जेजू म्हणटा हांवें तुमकां सांगून हांव हे खंयचे पदवेन करता. आनी तेन्ना जेजू ही आयची खबर तांकां म्हणटा. दोग जाण पुतांची खबर सांगता. आनी कशे भाशेन एकल्या पुतान वय म्हटलें पूण करूंक ना, दुसऱ्यान ना म्हटलें पूण केलें. मन बदलपाची खबर जेजू आय ती सांगता. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या तिनूय वाचपांनी आयच्या सोयरीगत आसा. पयल्या वाचपान रूल आसलो पूण कसलो देव तो ते ओळखूंक विसरले, मन धांपलेलें. ह्या तिसऱ्या वाचपान जे देवाचेंय मन धांपलेलें, फकत निबां घेवन जियेताले आनी देवाक एके भशेन गुन्यांवकारी करताले, आपल्या फामिलीक गुन्यांवकारी करताले. तेन्ना जेजू ताका दाखयता एक एकल्याची गतीक लागून तुमी सोंसतात म्हणून. ही खबर सांगून वेता म्हणटा पूण वचना, आनी वचना म्हणटा तो वेता. बाबडीनो, हिपोक्रेसी मोस्टली आमी पळयता पयल्या मनशा सारे. दोगां मदलो एकलो वेता म्हणटा पूण वचना. पोलकें उतरां दिवन तो तांकां तो जेजूक बलयलेले भशेन उडास करता. वेता म्हणटा पूण वचना, फकत लीप सर्वीस. जेजू ही आनीकूय पवित्र पुस्तकान आमकां उतरां म्हणटा, सायबा सायबा म्हणल्यार कोण सुर्गीच्या राज्यान पावचो ना म्हणून. पूण जें कितें तूं म्हणटा तें करूंक गरज. दुसरो मनीस आसा तो वेचना म्हणटा, रिवोल्टींग, पूण मागीर मन बदलता. खंयचो मनीस सारको खंयचो सारको न्हय हें जेजू सांगना. पूण एक सांगूंक सोदता, तुवें तर होय म्हटलां जाल्यार त्या उतराक तूं विस्वाशी राव. ना तर आमची उतरांनी भायली सर्वीस सायबा सायबा म्हणटा आमी, पूण जिवीत आमचें दुसरेंच. मन बदलपाची खबर जेजू आमकां सांगता. बाबडीनो, आयज आमी हो लौकिकांच्या मुण्यारीपणाचो आयतार पाळटना दर एकल्याक आमकांय आपोवणें आसा. जें कितें आमी वय म्हणटा त्या उतराक विस्वाशी राव. वय म्हणून ना करप वो ना म्हणून वय करप हें सारकें ना. आयज मागया जेजू लागीं आमकां जरी तर तो कायदो ना, लॉ ऑफ कलेक्टीव गिल्ट लागना, पूण आमच्या बरेपणाक लागून बरेपण आमी दुसऱ्यांक पावूं येता. कलेक्टीव गुडनस आमच्यानी म्हणून येता. हो लॉ ऑफ कलेक्टीव गुडनस, हांव बरें करी जाल्यार सगल्यांक बरें पावता. म्हजें एक उतर घडये सगल्यांक बरें जाता, म्हजें आसो सगल्यांक बरो जाता. हे भशेन जेजू म्हणटा तें दर एकल्यांनी आमी वय म्हणूंक आनी त्या उतराक विस्वास राव. सायबीन मायन तशें केलें, भाग्यवंतांनी जायते जाणांनी तशें केलें. वय म्हटलें आनी वय म्हटलेल्या उतराक विस्वाशी रावत. आयज आमकांय दर एकल्याक असलेंच मौन आनी काळीज मागुया.
मौन उक्तें मौन आमकां मागुया. कांय फावटी आमचेंय मौन धांपलोलें आसा आनी थोडी निबां घेवन हें मौन धांपून दवरलेलें आसा. हांवें कितलेंच बरें केलें, कोण पळयता हांवें बरें करचो ना, मौन धांपलेलें. हांवें जायतीं सजेशनां दिलीं, कोण मानून घेता, मौन धांपलेलें. वो कांय फावटी आमी म्हणटा हांव करूंक सोदतां पूण दुसरो म्हाका आडयता, मौन धांपलेलें. उक्तें मौनाचें आमी जावंक वावुरया आनी जें कितें आमच्या बरेपणाक मानून घेता तेच भाशेन सगल्यांच्या फायद्याक जातलें असले निर्णय घेवंक आमी वावुरया. उबी रावया. आमचो सुवार्थ आमी सगळे माझार उच्चारुया. सत मानता देवाक, सत पुर्व्या बापाक, स्वर्गान पृथ्वीचेर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घेवन सांबाळलो. आपण मेळटाय सांबाळलो. कश्टाक पावकाराचो सोंसले. ताका कश्टाक सोडलो. तो मरणाक धाडलो. तो मेल्यामध्ये देंवलो. तिसरे दिसा मेल्यान जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. स्वर्गपुर्या मनशाच्या उजव्याक बसला. सन्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पुरोहित, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे मोक्षाचे, पृथ्वीचेर जिवंत, शास्त्राचे जिवीत. आमेन. हे वेळार पवित्र सभेच्यो आनी आमच्यो एक एकल्याच्यो गरजो काल्तिकायेन देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडारांनी अदीक करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाच्यांनी लौकीक भावा भयणाचे खेरीत आपणें वळखून घेवन म्हूण आनी ते जिवंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. संवसाराचो कारभार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोजेच्या बऱ्यापणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचे राज समाजांत बांदून येवन म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमकां मेल्ले ते खेरीत आपणें वळखून घेवन आनी मनशाची काळजां मनां कादोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आलसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थाची अदीक आनी अदीक आमी वळख घेवन वावरून म्हूण आनी तीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपटे जिविताचे चालीन आनी पोरगोट करून म्हूण बापा लागीं आमकां करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टावतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आयज लौकिकाचो दीस मनयतना भाग्यवंत विशेंत दे पौल हाचे संस्थेन वावुरतल्या अदी करून आमच्या फिरगोजेंतल्या वांगड्या पासत आमी मागता. जेन्ना आपलो मोग आनी हुस्को जावं दयाळपणी उदारपणांतल्यान ते गरिबां सगळें दाखयतना तांचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या गराब्यांचेर
आशिर्वाद घालून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव पवित्र आनी काकूळसरा बापा, तुज्या पुता वरवीं आमकां तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिवन तरुणाचे वाटेर आमकां तूं चलयताय. तुजीच खोशी आसल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो आमच्यो गरजो आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोवने वेळार गीत घेवया. C13 पेज 33. C13. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर पविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वळेरेंत आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. कोण म्हळ्या बापा, आमी तुका वमतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावती जर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. वर्षांनी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता मोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो फास्कांचो गूट भोगूंक आनी आमी बोरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुत्रेच्या ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची.
तेच परीचे म्हणटातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकां दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराची पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलीप नरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. दरेक वांगड्यांक भाग्यन विन्सेंट पौलाचे संस्थेच्या तांकां आमी उबारता. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आयज जावन दीस पाळटल्या आंजेलो पिंटो, रोसेंडो रॉड्रिगीस तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यन धर्मदूतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर कर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमचें उलोवप ओय जाल्यार ओय जावंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकदांच आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमची घाल. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालें पडोवन दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशनांत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसपट्टी पडल्या तुजी सासणां. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुजे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुजे पोते वेगळ्योचे म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेल्यार गीत घेवया D32 पेज 64 D32 प्रार्थना जेजूच्या आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं जशें हे रितींत जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळो आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. एकूच दिन वासनेचें पाग्योन विन्सेंत संस्थेच्या वांगड्यान जायतो तोकूच घेवन जो वावर तुमी करता तो देवाचे मोहिमेक ह्या वावराचेर तुमचो आशिर्वाद मागता उदारपण दाखोवन त्याग करून कांय फावटी आपणाकूच विसरून दुसऱ्यांक पावोवंक हो हे संस्थेंत शिकयलेलो एक गूण हो तुमी पाळटा देखून तुमचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद मागता सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पवित्रा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळणकार शेवटाक गीत घेवया F13 पेज 91 F13